वाळपय वाठारात एका नागरिकाच्या घरातल्या नळाच्या पिवपाच्या उदकात नूडल्स सारखी धव्या रंगाची कीड सापडल्या। या प्रकाराक लागून नागरिकांमध्ये भिरांतीचे वातावरण निर्माण झाला। तसेच उदका पुरवणेचेर प्रश्नचिन्ह उपरासल्या। हे घडणुकेक लागून भौशीक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी उदकाची पोवणी करून उदकाचे नमुने तपासणी खातीर धाडले। पळय वाळपय वाठारात एका नागरिकाच्या घरातल्या नळात पिवपाच्या उदकात नूडल्स सारखी धव्या रंगाची कीड सापडल्या। या प्रकाराक लागून नागरिकांमध्ये भिरांतीचे वातावरण निर्माण झाला। तसेच उदका पुरवणेचेर प्रश्नचिन्ह उपरासल्यात। संबंधित अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग हाची दखल घेऊन पिवपाच्या उदकाची तपासणी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। काल न्हाता आसतना जेन्ना हांवें नळ ऑन केलो तेन्ना बालदेन एक किडो पडलो। मातसो म्हाका डावट मारलो, मातसो हांवें पळयल्लो ह्या किड्याक पयलीं म्हणून हांवें हें केलें, मातसो तो काडलो आनी सायडीन डब्यान घालून दवरलेलो। तो एक धवो धवो आसलो मातसो, म्हणून म्हाका मातसो डावट पडलो आनी लांब आसलो, तेका लागून हांवें तो काडून दवरलो। आनी आयज सकाळीं परत तशेंच जालें, बालदेन परत मेळ्ळो। सो आता तुमचे ते ऑफिसर येयल्ले न्ही, तेंच्यांनी चेकिंग व्हेला, तेंच्यांनी कितें सांगलेलें आहा? तेंच्यांनी सांगलां कितें, तेंच्यांनी सॅम्पल हाडलेले आहा, ते आतां पणजे धाडटले म्हणटाले आनी चॅक करून मागीर रिपोर्ट सांगतले म्हणटाले। आता रातचो व्हेला आनी आतां सकाळीं मेळ्ळा तो दोनी घेवन गेला आनी तुमकां आतां उदक पिवू नाका म्हटलें नळाचें सद्या? हय, सद्या नळाचें पिवू नाका म्हटलां, टँकर धाडटा म्हण सांगलां तेंच्यांनी। हय, सो अशे प्रकारे तुमकां आनी पयलीं केन्ना असो दिसलेलो बी? ना ना ना, हे फर्स्ट टायम जाला। फर्स्ट टायम। मजगती भौशीक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित नागरिकाच्या नळाचे उदक तपासले। उदकाचे कांय नमुने तांच्यांनी तपासणी खातीर व्हेल्यात। उदकाचो रिपोर्ट येता म्हणसर लोकांक टँकराच्या उदकाची पुरवण करतले अशें भौशीक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगले। आज आमकां कंप्लेन आयिल्ली रिगार्डींग कोण फॉरेन पार्टिकल्स उदकान मेळ्ळा म्हणून सिद्धेश च्यारी यांच्या कनेक्शनाक। सो आमी येवन चेक केले जाल्यार तेंच्या कनेक्शनाक आमचे जे प्रायमरी चेक टेस्ट आसता क्लोरीन, ती क्लोरीन मेळटा आनी बाकीच्या कनेक्शनाक आमी चेक केल्यार क्लोरीन मेळटा, पूण तरी एज अ प्रिकॉशन म्हणून आमी ती सगळी पायपलायन वॉश आउट करता आनी तांकां सांगला की आमी जो मेरेन आमचे टेस्ट दोन तीन सॅम्पलाचे आमी वॉटर सॅम्पल्स घेतले आनी टेस्ट आमी पणजे धाडटा फॉर चेकिंगेक। तो जो मेरेन ते रिपोर्ट येयना तो मेरेन आमी हांगा टँकर सप्लाय दितले तांकां, ही एरिया बंद उदका हे एरियेचें उदक आमी स्टॉप करता। अशीच प्रकारची आनी कोणा कडेन तुमकां अशी कंप्लेंट ना, आनी कोणाचीच कंप्लेन येवना आनी आमी सायडींच्याय कोणाची ना, तेंच्याच एकट्याच्या कनेक्शनाक ही कंप्लेन आसा। ओके, पण राती बी तांकां मेळ्ळा, परत आज सकाळीं परत उदकान मेळ्ळा? हय, म्हणून आमी प्रिकॉशन्स घेतला की आमी ही एरिया सगळी लायन जी आसा हे एरियेची ती वॉश आउट करता, फूल लायन वॉश आउट करतले। आनी हेचें कितें आसा की ही एकूच लायन आमी सेपरेट लायन हाडल्या प्रत्येक वार्डाक वाळपयच्या टाके वयल्यान। सो ह्या एका खातीर सगळ्या वाळपयक प्रॉब्लेम कांयच जावचो ना। वाळपे हांगासले एका चारी कुटुंबाच्या घरान जेन्ना नळाचें उदक चालू केलें तेन्ना घरातल्या नळांतल्या उदकान एक कीड सापडली। ती सारकी धवीत आसलेली आनी नूडल्स सारकी आसलेली आनी हेजी जी खबर जेन्ना गोमंतकाक कळ्ळी तेन्ना गोमंतकान हेजी तातडीन न्यूज केली आनी तेजे मागीर जे प्रशासक आसा, संबंधीत खातें आसा, हेंच्यांनी तातडीन हांगासर येवन भेट दिवन हेजी जे सॅम्पल आसा हे तेंच्यांनी हस्तगत केलेले आसा। सविस्तर म्हायती अशी की सिद्धेश च्यारी ह्यो वाळपे हांगासर रावपी हेंच्या नळाच्या उदकाक एक कीड सापडली आनी तेजी जेन्ना काल रातची ही घटना घडलेली आनी आयज सकाळीं परत तेंच्यांनी नळाचें उदक चालू केलें तेन्ना सुद्दां आयज परत तशीच प्रकारची कीड तांकां मेळिल्ली आसा। ह्या प्रकरणी वाळपय जो पाणी पुरवठा खात्याचो जो एई आसा तेंच्यांनी हांगासर घटनास्थळी येवन तेंच्यांनी पाहणी केली आनी तशें जे सॅम्पल आसा रातचे आनी आयचे हे दोनूय तेंच्यांनी घेतलेले आसा आनी तांचे जे कॅमिस्ट आसा ते सुद्दां हांगासर येयल्लो आसा आनी बाकीचे जे कर्मचारी आसा तेंच्यांनी जे सॅम्पल उदकाचे नमुने घेतलेले आसा तशेंच जे कीड आसा ती सुद्दां तेंच्यांनी हस्तगत घेतलेली आसा आनी सद्या जे सॅम्पल आसा हे तेंच्यांनी लॅबान धाडलेले आसा। तशेंच हांगासर तेंच्यांनी जे हांगातलो वाडो आसा ह्या वाड्यार उदकाची जी पुरवठो आसा तो सद्या तेंच्यांनी बंद केलेलो आसा आनी जी पायपलायन आसा ही वॉश आउट केलेली आसा। तो पर्यंत उदकाचो जे नमुनो आसा हेजे जो अहवाल येयना तो पर्यंत हांगातल्या लोकांक सद्या टँकराचें उदक दितलें। गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान रिपोर्टर सपना सामंत।